ओके, आज आमी आमचो लुसियो कडेन आमी मेळोंक येयल्या की खबर सारकें कितें एग्जॅक्टली आर.जी.पीच्या भितर चलता तें. आतांच आमकां खबर आयकोन येयली की आर.जी.पीचे ऑफीस बेररान थोडे प्रेजिडेंटाक हें केलो ना, टर्मिनेट केलो. विरेश बोरकार जो एकलोच एम.एल.ए. आहलो आरचीचो. हाजे वयर थोडी आनीक म्हायती दिवपाक आमच्या वांगडा बाब लुसियो. बाबा लुसियो, तूं आमकां थोडी एक सारकी समजणी दिवशी हेजेर कितें एग्जॅक्टली जालां आनी कितें हें जे टर्मिनेशन दिलां इज वॅलीड कितें तें. विलियम बाब, थँक्यू. एक्चुली जें आयज घडलां तें म्हाका दिसता आमचे इंडियन पॉलिटिक्सान हे हिस्ट्रीन पयले फावट अशें जालां की अ स्टेट जनरल सेक्रेटरी इज टर्मिनेटींग अ नॅशनल प्रेजिडंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. हेजेर कितें लिगल बायंडींग आहा तें आमकां पळोवचें पडटलें. एक्चुली आयज आसपाचे गजाली कित्याक एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेव्होल्युशन गोवन्स पार्टी वीच इज वीथ द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जे रेजिस्टर जालां तितून जनरल सेक्रेटरी हो पावर ना. नॉर डज द स्टेट president have the power to terminate the national president of the political party. जो जावन आसा विरेश बोरकर. Now Viresh Borkar being the national president of Revolutionary Party, which is in the constitution, which is registered with the election commission of India. So looks like there is no legal binding for this notice. आणि actually आसपाची गजाल कित्याक जेन्ना हे नोटीस सर्व जाली, सायन कोणें मारली ती जनरल सेक्रेटरीन मारली. एक मिटींग जाल्ली, CECची मिटींग जाली. एनिवेज कितें आसूं, फर्स्ट ऑफ ऑल both the office bearers, the treasurer Ajay Kolkar and the general secretary Vishwesh Naik, they are both under suspension, and that too under the order of the national president Viresh Borkar. सो ऑन वॉट खंयच्या आदारार हे टर्मिनेशन काडटा तें आमकां पळोवचें पडटलें. विरेश बोरकरान ऑल्सो तेणें सगळे कोर एक्झिक्युटीव कमिटी मेंबर्स तांकांय तेणें सस्पेन्शनान दवरला. ही हॅज डिसॉल्वड ऑल द कमिटीज. सो ऑन वॉट खंयच्या आदाराचेर हेंच्यांनी जर तर तेंच्यांनी कोर एक्झिक्युटीव कमिटी मिटींग घेतल्या, खंयच्या आदाराचेर तेंच्यांनी घेतल्या. सो हे पळोवचें पडटलें कित्याक लिगल बायंडींग तर म्हाका तर दिसना. कित्याक आयज एक नामेस एडवोकेटान तेणेंय क्लॅरिफाय केला की द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हॅज अपलोडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेव्होल्युशन गोवन्स पार्टी ऑन 9th June. आनी तेजेर स्पश्ट मेन्शन केला that the party has a national president, national secretary and the national council, and as per that constitution Viresh Borkar is the national president. So जेन्ना एक नामेस एडवोकेट गोंयचो जो हायकोर्टान आसता तोच हें म्हणटा, सो दीस शोज दॅट हाव मच लिगल वेटेज टुडेज टर्मिनेशन वील हॅव. दुसरें म्हटल्यार आमी तेंकडे भासाभास केल्ली, आयज इंटरव्यूक गेल्ली, तेजी आमी बायट घेवपाक. तेणी ऑफीस जे सील केल्ले ते ओपन करून ते भितर गेले आनी तेणी सांगलां की तेणी सोसायटीचे अकॉर्डिंग टू द सोसायटी रुल्स तांणी तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन तेणी सोसायटीन सांगलें तांकां ते ऑफीस उकोड. इट इज लिगल कितें एक्झॅक्टली तुजें? पळय, म्हाका दिसता तेंचे जे अजय कोलकर आनी तेजे जे वांगडी आहा तेंच्यांनी लिगल एडवायस घेतले आसतले. सो मे बी दे आर लिगल एडवायजर आस्क देम टू दॅट दे कॅन एंटर द ऑफीस. बट एज पर द लिगल एडवायस टेकन बाय द नॅशनल प्रेजिडंट विरेश बोरकर, ते लिगल एडवायस घेवनूच तेणें ती सील केल्ली. कित्याक तुमकां खबर आसतलें की जे दिसा आदले दिसा around 40,000 was withdrawn from the party account. आणि after the treasurer being under suspension, तो कसो वागता, on what grounds is he operating, how did he take the withdraw the 40,000 from the party account, this is very questionable.
सो ताका लागून विरेशान ती सील केल्ली. आतां वील हॅव टू सी आयज तेंच्यांनी ती ऑफिस ओपन केल्लें. थोडे तेंच्यांनी म्हाका दिसता तुमचेच चॅनलान ब्रेकींग केल्लें की तेंच्यांनी फायल्स डॉक्युमेंट्स सगळे भितरले ऑफिसांतले तेंच्यांनी सगळे काडले आनी तेच म्हणटा की हें ऑफिस सगळे मेंबराचें. सो हांव मागता आमचे रेवल्युशन गोवन्साचे मेंबर्स जे आहा जे आयज हे सगळे पळयता, तुमी आतां एक क्वेश्चन करपाचें की बाबा तुमकां ऑफिस बेररांक जे अंडर सस्पेन्शन आहा पेंडींग डिसिप्लिनरी इन्क्वायरी तुमकां कसलो अधिकार आसलो हे डॉक्युमेंट्स ह्या आमचे पार्टी ऑफिसांतल्यान भायर काडपाचे. ओके, मेंबर्सांक हांव क्वेश्चन करूंक लायता कित्याक हांवूय अंडर सस्पेन्शन आहा. सो म्हाज्यान तें क्वेश्चन करूंक जायना, पूण जे आमचे रेवल्युशन गोवन्स मेंबर्स आहा जे खरेंच आमचे पार्टीचे बरें चिंता, तुमी क्वेश्चन करूंक जाय. तुमी फाल्यांच ऑफिसान वचून तुमी तांकां विचारूंक जाय की हे डॉक्युमेंट जे तुमी काडले खंयच्या आदारार काडले आनी एज पर वॉट लिगल बायंडींग दॅट सस्पेंडेड ट्रेजरर इज एक्टींग विथ सो मच पावर. आयज अशें दिसून येता की कोण ना कोण एका बॅकींग दिता आनी आमचे पार्टयेचे रेवल्युशन गोवन्स पार्टयेचे हे कोण ना कोण आमचे काबार करूंक सोदता अशें दिसून येता. कित्याक जे भाशेन इतले पावरान इतले एरोगन्सान कोण उलयता अगेन्स्ट एन MLA आनी आयज एक इल्लिगल टर्मिनेशन ते MLAचेर घालता. तेंच्यांनी म्हाका दिसता गोवा लेजिस्लेटीव असेंब्लीकूय एक कॉपी दिला, एक कॉपी तेंच्यांनी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाकूय धाडला. सो पळोवचें पडटलें. नॅशनल प्रेजिडेंट वील डेफिनेटली टेक द कॉल. तो म्हाका दिसता फाल्यां ना परवां कितें ना कितें आहा तें पळोवचें पडटलें. सेकेंडली हांव सांगूंक सोदतां सगळे आमचे मेंबर्स, तुमकां खबर आसतलें की आमच्या नॅशनल प्रेजिडेंटान इलेक्शन कॉल आउट केल्लें विदीन 45 days. सो तुमी आतां विचारूंक जाय हे सस्पेंडेड जे कोण ऑफिस बेरर्स आहा की तुमी इलेक्शनाक भिल्या ऑर तुमकां इलेक्शन नाका ऑर कितें तें. कित्याक जेन्ना नॅशनल प्रेजिडेंट म्हणटा की वी हॅव टू हॅव अ इलेक्शन विदीन 45 days आनी सस्पेंडेड मेंबर्स टर्मिनेशन काडटा, हेजेर गोमान येता की व्हडलो कितें ना कितें कॉन्स्पिरसी चल्लेलें आसा. आनी मेंबर्सांनी विचारूंक जाय आयज गोंयान जें कितें घडटा आमचे पार्टीन जें कितें घडटा हें सारकें काय ना तें. ओके, थँक्यू शिवबाब. तर तुमी आयकलें की हे इल्लिगल आहा तो सद्याक तरी ते सांगता लिगल एडवायजूय घेतले हेजे वयर कित्याक एज अ नॅशनल प्रेजिडेंट तो स्टेट लेवलाचो सेक्रेटरी तो अंडर सस्पेन्शन आहा ताणें टर्मिनेट केला नॅशनल प्रेजिडेंटाक आनी MLA. तर हेजे वयर तुमकां फाल्यां थोडी आनीक चड म्हायती हेजेर उजवाड घालपाक आमी MLAकूय मेळोन हेजे वयर आमी तुमच्या मुखार दवरतले. तर तुमी पळयत रावात गोमंतक जेणी आयज तुमकां एक्सक्लुजीव सारकी इंटरव्यू घेवन सांगला बाब लुसियो इतले वर्सां ह्या पार्टीच्या सांगाताक आसा. तर पळोवया हेजे निर्णय हेजो कितें जाता तो.